फोंड्याच्या सिमेंट ब्लॉक कारखान्यात स्फोट, 9 जखमी, 3 जाण हुस्को करपासारखे, ट्रक आणि कारचे जाले लुकसाण। दक्षिण गोंय येरादारी पुलिसांक 3 कोटींची येणावळ, 2018 वर्सा दिले सुमार 2.5 लाख तालाव। राजेंद्र तालुकाची मिरांडा हाऊस कोंकणी फिल्म एप्रिलांत जातली प्रदर्शित। राष्ट्रीय मल्लखांब सर्तीचे फोंडे उक्तावण, 600 खेळगड्यांनी घेतलो वांटो। नमस्कार, हांव सुवर्णा खेडेकर। पळोवया खबरो विस्तारान। तुये उद्देगीक वसणुकेंतल्या सिमेंट ब्लॉक कारखान्यात शेनवारा स्फोट जालो। ह्या स्फोटान कारखान्यांतले 9 कामगार जखमी जाले। तशेंच बायणा शुक्रारा सांजे एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडली। कारखान्यांतलो हॉट एअर चेंबर फुटिल्ल्यान हो ब्लास्ट जालो, अशें पेडणेच्या उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी नामदेव परवरान सांगले। मार लागिल्ल्या 6 कामगारांक हॉस्पिसियोत जाल्यार 3 कामगारांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या जीएमसी हॉस्पिटलांत व्हेल्यात, अशेंय ताणें सांगले। कारखान्याचे बरेच लुकसाण जाले, तेच बराबर लागसार पार्क करून दवरिल्ली एक कार आनी ट्रकाचेय लुकसाण जाले। उजो लागलो तेन्ना घरात कोणूच नाशिल्ली, ताका लागून कोणाकूच काय लागले ना। उजो लागपा फाटले कारण अजून कळूंक ना, अशें उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी फ्रांसिस्को मेंडिसान सांगले। आमकां 7:44 कॉल आयिल्ले की बायणा हांगा एमएडी फुटबॉल ग्राउंड उजो लागला म्हणून। इमिजिएटली आमी जेन्ना टर्न आवट केलो, म्हाजो ड्युटी ऑफिसर आस्टेकर तो एक गाडी घेवन पयलो फुडें गेलो। तेणें म्हाका पयलींच पयलें कित्याक उजो व्हडलो जाल्लो म्हणून। इमिजिएटली पावचे पयलीं ताणें सेकेंड टर्न आवट करपाक सांगलें, कित्याक वी नो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांगा मातशें रोड मातशें नॅरो आसा म्हणून। सो दोनूय गाडी टर्न आवट केले उपरांत आमी पयलें उजो व्हडला, आमी स्टार्टेड द फायर फायटींग ऑपरेशन। आमी पयलें स्टार्ट केलें, मागीर कळ्ळें की उदकाचे प्रॉब्लम जावंक शकता, ताका लागून आमी इमिजिएटली मागीर रिएनफोर्समेंट्स वी कॉल्ड गोवा शिपयार्ड एंड GSF CISF and Zuari Agrochemical. We can't pinpoint the cause of fire. We'll be getting a clear picture. आमकां सकाळीं जालें म्हणटकच we'll be getting a clear picture. I will speak to the family members. What about loss and Loss आमी एस्टिमेट करूंक ना, पण दिसता की everything is lost in the fire. But best good thing about is because of the timely somebody informed us timely. ताका लागून एकूच घर लासला ते फूल, नाजाल्यार एट अ स्ट्रेच तुमी पळयला देर आर 3-4 हावजीस एट अ स्ट्रेच, सगळ्याक तो स्प्रेड जावपाचो। तुयेच्यान आनी वास्कोच्यान आमचे खबराकार संदीप कामोलकार, यशवंत परब आनी हिरू महाले। दक्षिण गोंयान येरादारी नेम मोडिल्ल्यान 2,59,729 जणांक तालाव दिल्यात। ह्या तालावांतल्यान येरादारी पुलिशेन 3 कोटी रुपयाची येणावळ जमयल्या। 2018 वर्सा केल्ले मोहिमेंतल्यान ही येणावळ एकठांय केल्या। दुचाकी चलयतना हेल्मेट घाल नाशिल्ल्यांचेर, मोबायलाचो वापर करतल्यांचेर सिग्नल मोडटल्या, तशेंच सीट बेल्ट घाल नाशिल्ल्यांचेर कारवाय करून ही येणावळ एकठांय केल्या, अशें दक्षिण गोंयचो DYSP प्रमोद शिरवयकरान सांगले। हे जे वर्सभर आमी एनफोर्समेंट केला आनी लोकांक जे चलन दिल्या ताची आमी टुवर्ड्स कंपाउंडींग फीज म्हूण अबाउट 3 crores लोकां कडच्यान एज अ फायनीचे रुपां आमी घेतल्या। फायन घेवप हें इम्पॉर्टंट ना, पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां सगळे गोंयकारांक अपील करता की ताणें आपले सेफ्टी खातीर हेल्मेट घालचें, सीट बेल्ट घालचो, रुल्स ओबे करचे, पळोवन गाडी चलोवची, सोरपेवन गाडी चलोवची न्ही। रेड लायट जंपींग आसा थंय रावचें, स्टॉप लायनी भितर रावचें, नाजाल्यार रेड लायटींग जंपींग जाल्यार लायसन्स सस्पेंड जावपाक शकता, अंडर इन्फ्लुयन्स जावपाक तातूंकूय जावपाक शकता। मोबायलार कॉल्स येता सगळ्यांक, पूण रावन उलोवचें, सायडीक घेवन उलोवचें आनी ड्रायव्हिंग करतना किंवा रायडींग करतना चलोवची न्ही। दुसरी एक म्हाका सांगपाचें की लोकांचें अशें दिसता की आमी लोकांकच तालाव दिता अशें ऑल ओवर गोवा, पूण सावथाक आमी 12 पुलिसेंकय चलन दिलें आसा जे हेल्मेट घालना म्हूण, आनी तांचेर चलना भायर दुसरी डिपार्टमेंटल कारवाई जातली। ह्या फावटी ट्रॅफिक सेल जी आमची सावथाक आसा तांणी जो एनफोर्समेंट केला, टोटल आमी केसी ज्यो केल्ली आसा त्यो 2,59,729 टोटल केसी केल्या ह्या वर्साक, म्हणजे 2018 जे सोंपलो ते 31 डिसेंबर पर्यंत, आनी तातूंत पोरू पेक्षा 11,252 केसी चड केल्ले आसात। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।
सांकवाळे दर्यान येवपाक आशिल्ल्या बंदर प्रकल्पाक कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्डानान विरोध केला. जैवविविधतेचे दिश्टीन हे सुवातेक खूप म्हत्व आसा अशेंय ती म्हणटा. दुसरे वटेन ती म्हणटा ह्या प्रकल्पाक आपलो विरोध ना. हो बंदर प्रकल्प उबारप शक्य आसा काय हाचेर गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची उपसमिती अभ्यास करता. सांकवाळचो दर्या ही विंडोपेन ऑयस्टरांच्या प्रजननाची आशिया खंडातली चवथी सुवात. देखून हे सुवातेची राखण करप सामके गरजेचे. तेच बराबर थळाव्या नुस्तेकारांच्या हितांचे रक्षण करपाक जाय अशेंय तिचे म्हणणे. The permission granted in principle was by IPB was withdrawn. So how come Sankwal Bay is being reconsidered? In the whole of Asia, the only site for window pane oysters, Schedule 4, is the Sankwal Bay. Besides that, there are the villages in thousands collecting at Sankwal Bay to collect all kinds of shellfish, and this is their means of livelihood. So we have to respect this fact. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खोशेची जीण जगपा खातीर आमच्या पुर्वजांनी लोकनाच, लोकगितां आनी लोकसंगीत एकठांय हाडले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. विविधतायेंत एकता आशिल्लें हे लोकसंस्कृतीनूच देशाक एकठांय हाडल्या अशें तांचें म्हणणें. कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर आयोजित केल्ल्या लोकोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार मंत्री गावडे उलयतालो. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचो संचालक गुरुदास पिळणकार, सचिव दौलत हवालदार आनी हेर मानेस्त माचयेर हाजर आशिल्ले. जे आमचे पूर्वज जे आसात आपल्या जीवना कडेन सुखमय अशें जीवन, आनंदमय अशें जीवन जगपा खातीर ह्या लोकगीत जावं, लोकनृत्य जावं की लोकसंगीत जावं हेचो सुरेल संगम करून ह्या लोकोत्सवाक उपस्थित आशिल्ले आणि आमची कला एक गर्भ श्रीमंत पावण्याचेर आज पाविल्ली आसा. आणि ज्या लोकसंस्कृतीक लागूनच आमचे भारत आज संबंध जोडलो गेल्लो आसा. म्हणून आमी गोंयच्या वेगळे वेगळे वाठारांतल्या 43 पथकाक ह्या लोकोत्सवाक भाग घेवपाची संधी दिल्ली आसा. म्हाका दिसता प्रथमूच पयलेच फावटी अशे तरेचे हे क्रांतिकारी पावल आज गोंय कला आनी संस्कृतीक उबारलेले आसात. कारण इतलेंच आसा की गोंयच्या गांवखेड्या वाठारांतल्या ज्या ज्या कलाकारांनी आमची संस्कृती मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान प्रयत्न करतात. आमची एक जबाबदारी आसा, आमचे कर्तव्य जावन आसा. त्या कर्तव्याची शान आणि कर्तव्याची मान म्हणल्यारच तो आमी ह्या कलाकारांक दिल्लो आसा. After the Industrial Revolution, when the machine started producing things, our connection with the environment started decreasing. Now that connectivity is again brought by this craft, what you can see here. That craft connects us. I'll give you one example, small example. In our families, in the Indian context, our families, our grandmother, our mother used to hand knit a sweater. Now that sweater we always relate, and in the winter that sweater gives us a more warm than a heater or any ready-made sweater. Now that is because that sweater represents love and affection. We should not forget that craft is a part of art. And as long as there is art in the craft will remain in future. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फाटल्या कांय वर्सांसावन कोंकणी सिनेमाच्या मळार बरो वावर जायत आसा. तेच बरोबर गोंयच्या कलाकारांकूय माची मेळटा. गोंयकारांक ही सिनेमाची मेजवानी आसा. आतां मिरांडा हाऊस हे नवीन फिल्म गोंयकारांक पळोवपाक मेळटलें.
राजेंद्र तालकान ह्या सिनेमाचे दिग्दर्शन केला. ह्या सिनेमात जॉन डिसिल्वा नामनेचो कलाकार मिलिंद गुणाजी, संकित कामत ह्या कलाकारांनी भूमिका केल्यात. गोय आणि महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्यात हो सिनेमा प्रदर्शित जातलो. I didn't know there are actors who are already new team of actors coming in this film industry. But it happened. I don't know. It was not planned, but it happened so that everybody from Goa came for this film. One guarantee I can give you: once you enter the theater, don't miss the beginning, and I'm sure you'll be engrossed till the end. This is the first time I am dubbing some language which I am not regularly speaking. Though I am Konkani, I am from Goa. जेन्ना एक फिल्म येता कोंकणी तेन्ना सगल्यांनी कोंकणी उलयताय तितल्यांनी कोंकणी फिल्मां सपोर्ट करचो आनी बरी फिल्मी येवपाक जे डायरेक्टरांक आनी एनकरेजमेंट मेळटलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. तुम्ही तुमच्या सपनातले घर घेवपाक सोदतात जाल्यार नवहिंद टायम्साच्या प्रॉपर्टी एक्सपोक भेट दियात. पोरण्या GMC बिल्डिंगेन मांडिल्ल्या ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाईच्या हस्तुकी शेनवारा जाले. हो एक्सपो आयतार मेरेन चालू आसतलो. ह्या एक्सपोतल्या वेगवेगळ्या स्टॉलांच्या माध्यमांतल्यान बँक फायनान्सा सयत तुमकां घर घेवपाक मेळटले. This is the second expo of Navin Times, and it's been a good response of people from Goa who are attending this expo, and I wish them all the best. A couple of my clients are participating over here: Nike Nawari Developments, Provident Bellani's Residences, and we also have Mangalam Casa Amora. And this is the first project which we have come is totally self-contained, or you can say that whatever facilities or amenities you are looking out to stay out, it's totally there within the project itself. In our project we are having 2 and 3 BHKs, and we have kept it very reasonably priced or competitively priced, and this is the first project where we have given all the amenities right from a toddler to the senior citizen in the project itself. We even have latest amenities like rooftop restaurant, rooftop barbecue, plunge pool, rooftop jogging track as well. And the most important part it is a eco green project, where within this project we'll be having rainwater harvesting. We will be harnessing entire solar power for lighting up all the common amenities. परतून घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राष्ट्रीय मल्लखांब अजिंक्यपद सर्तीक शेनवारच्यान फोंड्यां सुरवात जाली. ही सर्त 14 जानेवारी मेरेन चलतली. गोंय मल्लखांब संघटनेन भारतीय मल्लखांब महासंघ, गोंय खेळा प्राधिकरण आणि भारतीय खेळा प्राधिकरणाच्या जोडपालवान ह्या खेळा सर्तीचें आयोजन केलां. शेनवारा फोंड्या ह्या खेळा सर्तीचे उक्तावण जाले. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार मुखेल सोयरो म्हणून हाजर आशिल्लो. देशभरातल्या सुमार 600 खेळगड्यांनी हे सर्तीत वांटो घेतला. I was not knowing what is Mallakhamb, but Mr. Kurade and Mr. Avita Bandodkar, including Mr. Naik, came to me and said that this is Indian culture, Indian play, and we should back behind it. And from that day onwards till today, I think Goa has done a wonderful in many championship all over India. I think we were first in junior, sub-junior, and also in seniors we got the prizes. I am proud of this association now who is working under Mr. Deepak Pavaskar along with Mr. Kurade and Mrs. Avita Bandodkar. 10 साल में गोवा का एजुकेशन क्षेत्र और स्पोर्ट्स ग्राउंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत नाम आगे किया है. यही उनकी प्रेरणा लेके आज हमें 57 इयर्स हुआ है गोवा स्वतंत्र होके, और वो शील्ड का नाम श्री सुदीन ढवळीकर जी है. सर कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ मत कहो, पर मैं आज कहना चाहता हूं कि ये सभी प्रोग्राम इधर हुआ है हमारे PWD मिनिस्टर के वजह से हुआ है.
ये पूरा सपोर्ट उन्होंने हमको दिया है और इस सपोर्ट का हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई चीज यहाँ वहां कम हो गई तो पिछली चीजें जो अच्छी की है उसको याद रख के इस इवेंट को और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। और याद रखना, इस बार गोवा टीम है तो आपको कंपटीशन बहुत टफ भी है। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक। खेलो इंडिया ह्या युवा खेळा सर्तीच्या तिसऱ्या दिसा गोंयांक 2 पदकां मेळ्ळ्यात। ही खेळा सर्त पुण्याच्या बालेवाडी खेळा संकुलान सुरू आसा। सांघीक गटांत गोंयच्या पंगडान रुप्या जाल्यार वैयक्तीक गटांत शुंगय बांदेकरान कांस्य पदक जिंकलें। आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।